हाय फ्रेंड्स, आयज आमी गेल्ली हयडी. आमी सांजचीच गेल्ली. सांज म्हटल्यार थंय पावता म्हटल्यार रातूच जाली आमकां. चड गर्दी नसली, तेंची सयऱ्यात आसली. हळद बी सगळी जाल्ली. आमी होटी बी भरली आनी थंयसर आसली भुरगीं, सो बाय तेंच्या वांगडा मातशें खेळ्ळे बी आनी मागीर आमी जेवली बी आनी मागीर भायर सरली. आमी भायर सरली आनी वैभव म्हणपा लागलो सोमतीच पांया पडोन येवया बोडगिनी वचोन म्हणून आमी मागीर थंय गेली. देवा पांया बी पडली आनी मागीर भायर सरली. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव बरें आसा. म्हाजो जोर थंडी सगळी गेली. बाय बी बरें आसा. आनी च्या बी जाली आमची. वैभव बी कामाक गेलो आनी बाया वांगडा मातशें बसलेलें. आतां ते खेळटाले, तेज्या वांगडा हांगासर कोण नासलो म्हणून हांव बसलेलें. म्हटल्यार तुमच्या कडेन मातशें उलोवया. आनी फ्रेंड्स, काल आमी गेल्ली हळडी आनी आमच्या सयऱ्यांची हळद आसली म्हापशा आनी थंय मातशी गेली. चड शूट करपाक मेळना. आमी लेट गेल्ली, 4 उपरांत कितें गेल्ली दिसता. हांव आनी म्हाजे नण्ण बी आसले वांगडा. डॅडीक व्हरोंक नासलो आमी. डॅडीक घरा आडे दवरून गेल्ली. म्हटल्यार नण्णीची भुरगीं बी आसली तेज्या वांगडा. आनी वचोन येता म्हटल्यार रातूच जाल्ली आमकां. आनी थंय म्हापशा पावलीच म्हणटकूच बोडगिनी गेली आमी. देवाक पांया पडली आनी तशीच आमी येयली. आनी काल तो दीस असोच गेलो आनी चड शूटूय करपाक मेळना. な म्हाका म्हणून आयज हांव सकाळची शूट करता. आनी फ्रेंड्स, काल आमी गेल्ली हळडी आनी आमचे सयऱ्यांची हळद आसली म्हापशा आनी च्या बी जाली आमची. वैभव बी कामाक गेलो आनी
आणि तुम्ही सांगा तुम्ही कशी आसा. माझ्या आईच रांदून बिनून सगळे झाले. टिफिन दिले वैभवाक. 3 दीस कंटिन्यू हॉलिडे असली वैभवाक. आणि आयज कामाक गेला. आणि आयज शिवराकूच केल्लें हांवें जेवण म्हटल्यार आयज कॅबेजची भाजी केल्ली आनी बेश्टें दाळ केल्ली हांवें. आनी चड मसाल्याचे बी ह्या दीस थोडे मातशें कमी केलां हांवें खावपाचें कित्याक जोराक लागून. आनी बाय आतां आसा खेळटा आनी थंडी पडटा. आतां थंडेचे दीस येयले. आतां इतले काले बी म्हटल्यार थंडेचे दीस म्हटल्यार काले सुरू. आनी आमचे तेवढे मम्मी वाटेन बी आतां जातलो कालो बी जातलो. आनी खंय खंय चालू आहा दिसता काले. हांगा अजून स्टार्ट जावंक ना. आमच्या एका लायनीन चालू जाता ते काल्या कुळ्या अशें चालू जातले. आनी हांगा शिवनाथीन शिरोड्या आतां जात्रा म्हटल्यार जातली. दिवजा बी जातली. आतां एक हांगासर स्टार्ट जातले. हांव गेलें जाल्यार तुमच्या कडेन हांव शेअर करता. आनी चला फ्रेंड्स, वृत्ती हे पळय मस्ती वृत्तीची चालू आसा फाटल्यान. पळया वृत्ती. चला फ्रेंड्स, हांव हांगासरूच ब्लॉग सोंपयता. सो बाय.